लाला लाला के नाम पे लाइट और नल है नहीं, मेरे नाम पे और उसका नो ऑब्जेक्शन है। हाँ, ये आमचे वाड्याचे जोगे ये अंडर द इट इज अंडर द टेनेंसी एक्ट दिस लँड इट हैज बीन टेकन ओवर बाय दिस मॅन अंडर द टेनेंसी एक्ट अंडर विच he 18K in which he cannot do any developmental work. That is what we have come to know from the panchayat. But here you can see, as you can see, that all this property they are constructing and converting it into a concrete jungle. The panchayat has taken action against these houses, illegal houses. They have taken out demolition notices. But the additional director the director of panchayats has given a stay in the name of unknown people, which are not named in this complaint. We request you all to please take action immediately in the next 2-3 days and demolish all these houses for the betterment of our area. हांगा जायते इलिगल घरां बांदतात, एक आनी दोन न्हू जायतीं बांदतात, ओके, विदाउट NOC फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट, इवन पंचायत, आनी बांदितात. आनी इतले न्यूसन्स जाला हांगासर, रातचे हाडून फातर उडयतात. आमकां इतली भिरांत दिसता. हांगा भुरगे जायते भोंवतात, गाडयांनी भोंवतात, व्हडल्यान उलयतात, सिगरेटी ओडटात. सो आमकां हे सारकें डेंजर हांगासर. इतलो येवन थंयसर आमच्या कडेन लग्वी करता म्हणजे ते कितले गडसे आसा पळय. आनी आमच्या भुरग्यांनी ते अजून तसले गड्स येवंक ना. ताका लागून अशें जर तेंची मेजॉरिटी जायत जाल्यार आमच्या भुरग्यांक फाल्यां व्हेरी डेंजर आसा हे. ताका लागून सगळ्यांनी मेळून हेजेर कितें तरी एक्शन घेवंक जाय. कित्याक आनी आतां तेंची अशी आसा की एक एकट्याच्यो 2-2 बायलो आसा आनी एक एकट्या बायलेची 7-7 भुरगीं आसा आनी आमच्या कडेन फक्त 2च भुरगीं आसा. तेंची मेजॉरिटी चड आसा. कितें आहा न्हू पंचायतीन आमी कितें केलां न्हू सिस्टमॅटीक म्हणजे कितें कायदे तांकां स्टे हाडल्या, तेंच्यांनी स्टे हाडल्या, पूण आमी तेंचेर केस घातलेल्या. आमी तेंचेर आमकां तांकां हेल्प करपाचो ना त्या लोकांक. पंचायत हे लोकांबरोबर बेकायदेशीर बांदकामां मोडची म्हूण खंय तांणी पुलीस आनी पंचायत संचालकाक कळयला. आमी तांकां इलिगलाचेर स्ट्रक्चराचेर डेमोलिश बी काडले. आतां कितें आसा की तो इतले इलिगल करता की लोकांक दिसता की आमी कांयच एक्शन घेयना. आमी एक्शन घेतली. इवन आमी हेल्थान गेली, हेल्थाक आमी सांगलें पर्सनली वचून, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान गेली, पंचायत ऑफ डायरेक्टराक आमी सांगलें, सगळ्यांक आमी इन्फॉर्मेशन दिली. तरी पूण हें अशेंच चालू आहा. आनी तेंची स्ट्रक्चरां जी चालू आहा न्हू ती रातचीच चालू आसता चडशी, सॅटर्डे आनी संडे. इवन आमी पुलिशेक सुद्दां लेटर केलें. पुलीस कितें म्हणटा की तेंची ड्युटी न्हू, तुमची ड्युटी, पूण एक्चुली रातची कितें आहा ती तेंचीच ड्युटी आसपाक जाय. टेनन्सी कायद्या खाला हो जागो एकलो कोण लाला बेपारीचो. ताका आमी मेळपाचो प्रयत्न केलो, मात ताचो संपर्क जालो ना. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते.